श्री देव सिद्धिविनायक आणि लफादार बाबाक नमन करून हांव सिद्धेश साळुंके देवळाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान तुमकां सगळ्यांक गणेश जयंतीची परबी दिता। तशेंच आज वर्ष पद्दती प्रमाणे आमचे सकाळी अभिषेक जालो, मागीर महापुजा आता चालू आसा। तशेंच एकांक सुमार आमचो महाप्रसाद आसतलो, ते जावन 4 श्री सिद्धिविनायक भजनी मंडळ हो आमचो लोकल ग्रूप आसा, तांची आरती आसतली। ते जावन स्वर चैतन्य हो प्रोग्राम आसा। तशेंच 8:30 हायफाय हे कोंकणी नाटक आमी दवरलेला। सो हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता की त्यांनी आमचो महाप्रसादाचो आस्वाद घेवचो। तशेंच सांजचो जे नाटक आसतलें ताकाय उपस्थित रावचें। देव बरें करूं। आज गणेश जयंती सांखळेंतल्या देसाय नगरांतल्या गणेश मंदिरांत गणपतीचें दर्शन घेवपाक हांवें आयला। सातत्यान हांव गणेश जयंतीच्यो सगळ्या गणेश भक्तांक पूर्ण गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा दिता। गणेश जयंती हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव जाल्लो आसा गोंयांत। प्रत्येक कडेन आशिल्लें गणपती मंदीर हो गणेश जयंती व्हडा उमेदीन आनी उत्साहान मनयता आनी सातत्यान अशा पद्दतीचें उत्साहाचें वातावरण गोंयांत जाता। हांव सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आसतना ही संस्कृती टिकून दवरपा खातीर आशिल्ल्या ह्या कार्यक्रमा खातीर खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता आनी पुराय सगळ्या गणेश भक्तांक अशाच पद्दतीचे परबी जावंक हांव शुभेच्छा दिता। देव बरें।